नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि दीप्तिका कोळकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। शिगांव कुळे वाकी कुयणा आयतारा सकाळी 3 गाडयांचो भयंकर अपघात। एका दुचाकी चालकाक जागेरूच मरण, दुसऱ्या दुचाकी चालकान वेळार गाडयेवेल्यान उडी मारिल्ल्यान नशिबान वाटावलो। अनैतिक संबंध आशिल्ल्याच्या दुबावान घोवान केलो बायलेचो खून करून घोव पुलिसांक आयलो शरण। चिरोड्यांतली घडणूक फुडलो तपास सुरू। एक जून ते 31 जुलै मेरेन नुस्तेमारी बंदी। पारंपारीक होडी वा बोटीन नुस्तेमारी करपाची आसा मेकळीक म्हणून नुस्तेमारी खात्यान अधिसुचोवणी केल्या जारी। फाटल्या 10 दिसांत राज्यात 26.28 इंच पावसाची नोंद। 1 ते 3 जून मेरेन येल्लो अलर्ट। हवामान खात्याचो अदमास। फाटल्या 20 वर्सांच्या तुळनेत 2024 सरासरी 46.3% चड पावसाची नोंद। खासा रिपोर्ट। आडमेळ्या पडिल्ल्या पावसाक लागून तळगावच्या शेतांचे व्हडा प्रमाणात जाले लुकसाण। सुकण्याचो वावर वाडिल्ल्यान पिकाचे जाता लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून तळगावच्या शेतकऱ्यांची मागणी। आणि फाटल्या 5 महिन्यात दूध उत्पादकांक दिवंक नाशिल्ली आधारभूत किंमत मेळटली बेगीनूच। सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिले आश्वासन। ह्या सगळ्याक जापसालदार आशिल्ल्याचेर जातली खर कारवाय, मंत्री शिरोडकराची शिटकाव। आता खबर विस्तारान। शिरवड्या अनैतिक संबंध आशिल्ल्याच्या दुबावावेल्यान घोवान बायलेचे तकलेर फातर घालून जिवेशी मारपाची घडणूक घडल्या। उपरांत ताणें फोंडे पुलिशेन वचून स्वता खून केल्ल्याची कबुली दिली। पुलीस आनी फॉरेन्सिक पंगडान घडणूक थळार वचून खुनाचो पंचनामा केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। तळपण शिरोड्यात काळीज वाटून उडोवपी घडणूक घडली। अनैतिक संबंध आशिल्ल्या दुबाव वयल्यान घोवान बायलेचे तकलेर फातर घालून तिचो खून केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चेतन गांवकर आनी हेमा गांवकर तळपण शिरोडा नव्या घरांत रावताली। चेतन जिल्लोधिकारी कार्यालयात काम करतात जाल्यार ताची घरकान्न फार्मागुडये शाळेत शिक्षिका आशिल्ली। दोगांय मदीं सदींच वाद जातालो। शेनवाराय तांच्या मदीं बरोच वाद जाल्लो। रागाच्या भरात चेतनान एक फातर हाडून हेमाच्या तकलेर घालो। ताका आपूण खून केलो हें कळटाच तो रोखडोच पुलीस स्टेशनार पावलो आनी पुलिसांक शरण गेलो। ताणें हो खून कित्याक केलो हाची म्हायती पुलिसांक दिली। उपरांत पुलिसांनी आनी फॉरेन्सिक पंगडान घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामा केलो। ही घडणूक सुमार 6 ते 6:30 वरांचेर घडली। खुनाच्या वेळार ताचो 3 वर्सांचो पूत घरांत नाशिल्लो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। शिरोडा हांगा शेनवारा सांजचो चेतन गांवकर हो जो एडिशनल कलेक्टर फोंडा ह्या ऑफिसान काम करपी चेतन गांवकर हेणे आपले बायलेक हेमा गांवकर हिच्या तकलेर फातर घालून तिचो खून केलो। मर्डर केल्या नंतर हो चेतन गांवकर फोंडा पुलिसांक वचून सरेंडर जालो। तेणे दिल्ल्या म्हायतीनुसार आनी पुलिसांनी तेजी जबानी घेतल्यानुसार पुलिसांक अशें कळोन येयलें की तेका चेतन गांवकराक आपले बायल हेमा गांवकर हिच्या अफेर आशिल्ल्याचो संशय आशिल्लो आनी त्या कारणान तेजो खून केलो। गेल्या कांय म्हयन्या पासून दोगां मदीं वाद जातालो आनी कांय दिसां पयलीं तेंच्यांनी दोगांनी डिवोर्स घेवपाचो निर्णय घेतलेलो। पूण काल अचानक तेंचे भितर दोगांचे भितर जी झगडी दंपर जाली तेचो सांजचे म्हणल्यार तेंचो शेवट मर्डर जालो। आनी फोंडा पुलीस PI विजयनाथ कवळेकर आनी तेंच्या स्टाफान तेंच्या घरां वचून हें केल्लो आसा, पंचनामा केल्लो आसा। त्याच बरोबर फॉरेन्सीक स्टाफानूय वचून पंचनामा राती लेट पर्यंत केल्लो आसा। सद्याक फोंडा पुलिसांनी चेतन गांवकर हेका अरेस्ट केल्लो आसा। त्याच बरोबर हेमा गांवकर हिचे भाव सागर गावडे यांनी चेतन गावडेचेर मर्डर केल्ल्या प्रकरणाची केस रजिस्टर केल्ली आसा फोंडा पुलिसांनी। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर कोंकणीच जारी। नुस्त्यांच्या तांतयांची जतनाय करपा खातीर दर वर्सा प्रमाण नुस्तेमारी खात्यान अंदू 2 म्हयन्यां खातीर नुस्तेमारी बंदीची घोशणा केल्या। 1 जून ते 31 जुलै मेरेन ही नुस्तेमारी बंदी आसतली। नुस्तेमारी बंदी आसली तरी पारंपारीक होडी वा बोटीन नुस्तेमारी करपाची मेकळीक आसतली। मेकॅनिकल ट्रोलराच्या आदारान मात नुस्तेमारी करपाक मेळची ना अशें नुस्तेमारी खात्यान अधिसुचोवणेंत स्पश्ट केलां।
वार्षिक पद्दतीन 1 जून ते 31 जुलय म्हणजे 2 म्हयने जून आनी जुलय हे जे 2 म्हयने आसात ते नुस्तेमारी जे आसा ते गोंयान बंद आसतले अशें फिशरीज डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा. हितून भितर बारीक होडी आनीक 10 HP मोटर जे बोट्स आसतात तांकां नुस्तेमारी करपाक एलाव आसतलो, पूण जे मोठे जे ट्रॉलर्स असतात जे डीप सी वतात तांकां नुस्तेमारी करपाची बंदी फिशरीज डिपार्टमेंटान वार्षिक पद्दतीन घातलेली आसा. जाल्यार ही बंदी जी आसता ती कित्याक लागून आसता ती म्हणजे जी नुस्तीं असतात ती नुस्तीं दर्यान जून आनी जुलय हे जे 2 म्हयने असतात ह्या 2 म्हयन्यान खुबशी अशी ब्रिडींग तेंची चालू आसता आनी ही जी ब्रिडींग आसता ती ब्रिडींग वर्सभर जे नुस्तें आसता नुस्त्यांची जी संख्या आसता ती दर्यान वाडयता. म्हणून हे जे 2 म्हयने आसता तशेंच पावसा खातीर हे रफ सी आसता आनीक ही जी रफ सी असले कारणान जे बोट्स असतात त्यो उदकान सारक्यो ट्रॅव्हल करूंक शकना. म्हणून हे जे 2 म्हयने असतात ते वार्षिक पद्दतीन अशे नुस्तेमारी जी आसता ती बंद करतात. सो ह्या वर्साय बीन 1 जून ते 31 जुलय ही जी नुस्तेमारी जी आसा ती बंद आसतली. सो गोंयकारांक जे फ्रेश नुस्तें मेळपाचें आसता तें मातशें खंय तरी कमी प्रमाणान ह्या 2 म्हयन्यां खातीर मेळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. फाटले 5 म्हयने दूद उत्पादकांक आधारभूत किंमत दिवंक ना, देखून हाका जापसालदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय ही जातलीच अशी शिटकावणी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. ऑपरेशनल सुटावो करपा खातीर बेगीनूच गोवा डेअरीच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेवन दूद उत्पादकांक दर म्हयन्याक आधारभूत किंमत दिवपाचो यत्न करतलो अशें आश्वासनूय मंत्री शिरोडकरान ह्या वेळार दिलें. 5 महिने सपोर्ट प्रायस घेवना म्हणून हांव आतां हेजे नंतर आतां वचून बसतलो भितर आनी जो मनीस हांगसरलो डेअरीचो रिस्पॉन्सिबल आसा ताजें एक्शन जावपाक जाय. डेअरीचो कोण मनीस जबाबदार आसा तो 5 महिने सपोर्ट प्रायस मेळना. आमकां 30 तारखेक जाय आमकां पगार जाय पडटा. 30 तारखेक आमकां पगार ना जर जाय आमी 1 तारखेक सरकाराक काय करपाक लागतलो. आनी शेतकारी बावडो तो कश्ट करता, काबार कश्ट करता, त्रास काडटा, ताका सपोर्ट प्रायस ताका मेळप ना कित्याक? म्हाका राजकारण कळत ना. राजकारण म्हणजे आर्थीक कारण कळत ना कित्याक जाता म्हणटा तें अशें. मंत्री खंयचोच मंत्री काय स्वता हिशोब बूक घेवन बसना. स्वता हिशोब बूक घेवन बसना की शेतकऱ्याक जे पयशे आसा ती दिवपाक जाय आनी कितें आसता दिवपाक जाय अशें म्हणून. तो हो खूब मोठो अन्याय. म्हणजे स्वताची म्हाका दिसता की खूब मोठो अन्याय शेतकऱ्याची जाता आनी तातूंतल्यान मागीर निर्शेले वतात. दुदाचो वेवसाय करपी लोक हे निर्शेले वतात आनी त्या वेवसायाक जावची ना आनी उरची ना. आनी मागीर आमी एमडी हाडुये, कोणी एमडी हाडुये. आज आमी सामको बरो फामाद असो एमडी हाडिल्लो आसा, अनुभवी सामको मनीस हाडिल्लो आसा. तो काय करूं शकचो ना. तेणे जेन्ना रिपोर्ट मागता 2 म्हयने 3 म्हयने 4 म्हयन्यांनी तागे हो रिपोर्टाक ते नेगेटीव येतलेच. 50 वयल्यान 45 पावले, 45 42 जाले 40 जाले वाडचे ना उरले. म्हणजे म्हाका ह्या गोष्टी संबंधी आमचे डेअरीचो स्टाफ आसा पळय न्ही ऑफकोर्स हांव आतां काही मेन अधिकाऱ्यांची मिटींग घेता मुखार नंतर. पण दीस इज समथींग डिसहार्टनिंग. आनी एक सांगता हांव 3.5 वर्सां काम करता. हे 3.5 वर्सां म्हाका अशे प्रकारची गजाल पयलीच खेपे घडल्या. हांव समोर दीस एक मिटींग घेतलोच आमची सपोर्ट प्रायसाचेर लागून आनीक पॉसिबल जालें जाल्यार सीएमा कडेन हो विशय व्हरतलो. कित्याक सरकार इतलें गरीब ना की सरकारा कडेन पयशे ना आनी ते उरलो अशें म्हणटा. हे खंय तरी डिले इन द प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसिजर आनी म्हणून हे पयशे उरलेले आसतात. म्हाका सकाळ आयकता वायट. म्हजी अपेक्षा आशिल्ली मार्च पर्यंत तरी क्लियर जातलें आनी एप्रील मे ते ओके 1-2 म्हयने ओके समजूं शकता. पूण प्रयत्न चलता आमचो दोगांयचोय की हे सामके डायरेक्टली दर म्हयन्याक 15 दिसांक किंवा म्हयन्याक हे पयशे डायरेक्टली हेंचे बँकेच्या अकाउंटाक येवचे. आनी म्हणून जे ताणें आतां रिक्वेस्ट केला पळय न्ही की जितले डेअरी आसा ते सगळे डेअरी कडेन कंप्युटरायज्ड हें आसचें कितें मिल्क कलेक्शन आनी विच इज टू बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू डेअरी. कळ्ळें न्हू अशें करपाक पळयता मुखाल्ले सादारणशे 2 म्हयने. म्हणजे हांव करूंक पळयना न्ही म्हजो थोडे सहकारी आनी आमच्या एडमिनिस्ट्रेटीव मिनिस्टराचें सहकार्य जाय पडटलें. पावस हो शेतां खातीर खूब गरजेचो आसा. मात अंदू मे म्हयन्या सावन पावस पडपाक सुरू जाल्ल्यान ताळगांवच्या शेतांचें व्हड्या प्रमाणात लुकसाण जालें. पावस पडप चालूच उरलो जाल्यार आशिल्ल्या पिकूय इबाड जावन वतले अशी खंत ताळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी उक्तायली. पळयत पुराय बातमी. गोंयांत पडिल्ल्या आडमेळ्या पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाली. शेतां, भाटां, घरां, दुकानांनी पावसाचें उदक भरिल्ल्यान व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. अशी स्थिती ताळगांव सध्या उप्रासिल्ली आसा. मे म्हयन्यांत पडिल्ल्या आडमेळ्या पावसाक लागून शेतांच्या पिकांचें लुकसाण जालें. उदरगतीच्या नांवान पारंपारीक उदकाच्यो वाटो बंद जाल्ल्यान ताळगांवच्या शेतांचें पीक इबाड जाल्ल्याचें शेतकार सांगतात. त्या पासून ॲक्च्युली हितून बेनिफीट आनी एडवांटेजीस आनी डिसएडवांटेजीस आहा. एडवांटेजीस आर इट इज व्हेरी गूड फॉर द ॲक्च्युली चोरयाक. पूण कितें हांव तर कंटिन्यू उरलो फ्लड जातलो आनी आमचो चोरवो कुसोन वयतलो. आतां आमी सद्या चोरवो म्हणटा पळय तो जाया घातला.
जायान कितें जाता विथस्टँड जाता रेन आनी पीक बा जाता पळय तो मातसो स्ट्रॉंग आसता. बरें ज्योतीन कितें जाता, ज्योतीक तुका हें आहा ब्रावन कलर, पूण तें कितें जाता तें विथस्टँड जायना रेन. चड रेन हें बा जालें जाल्यार ऑलरेडी हें जाता आसतनाच रॉड जाता. हें पूण मातशें अबाव तेज्या तर पळय कोंबरी आहा तेज्या वयर रावत, कोंबरी वयर आसत उदका वयर जाय सर्वायव जाता. पण ज्योती कितें जाता मुनान सण कुसोन येता. आमी रोयलां तेका इट्स ओके, हो पावस नॉट बॅड, वायट न्हू, पूण कितें कंटिन्यू जाय. एक्चुली आमकां पावसाचें प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम कितें जाता आमचें पावसाचें उदक ड्रेनेज वचना. आनी पळय आतां फॉरमचें उदक सोक जावपाक जागोच ना. कन्स्ट्रक्शन इतलें जालां की उदक जिकतालें पळय तें जिरो ना. तें उदक डायरेक्ट भाटांतलें उदक शेतान येता आनी शेतांतलें उदक वचपाक वाट मागीर कुसता. म्हणून लोक कित्याक रोयना शेतां. लोकांचे फार्मर्साचे प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम इज फायनान्सीस. द कॉस्ट ऑफ लेबर इज व्हेरी हाय, कितें व्हेरी हाय. आनी मायग्रंट वर्कर्स पळय आहा लेबरर, ते शेतान काम करूंक सोदिना. आफ्टर पेईंग देम दॅट अमावंट ऑल्सो, तितले पयशे दिले उपरांत देखून ते काम करना. ताचे पडटा बर्ड्सांक लागून. बर्ड्स आर द बिगस्ट पेस्ट नाव. कितें की हेका लागून हें आतां पळय कन्स्ट्रक्शन जालां बिल्डिंगां, तांकां ऑटोमॅटिकली तांकां हें मेवलें प्रोटेक्शन, ब्रिडींग ग्रावंड मेवलो विदावट एनी दीस. पयलीं झाडांचेर काडटालीं, आतां बिल्डिंगांनी काडटा. सो द पॉप्युलेशन इज इनक्रीज 100 टायम म्हणोंक जाता. पयलोच पावस येता, पयलो पावस येवचो ना म्हणून म्हाका खबर आसली. तितून हांवें पयलेच कॉमेस केलेली. म्हाज्या फुडक्या नशिबान पयलोच पावस येयलो आनी कितें करूं हांव. बींग आहलें, पावस येयलो, ही पिड्यार जाली. कोण कितें करता. पंचायतीन सांगलेलें उदक वयता पळय तें नोबडी कॅन होल्ड रेन वॉटर. अदर सायड तेणी कितें केलां पळय तें रिलीफ करूंक जाय न्हू. तेणी करूंक ना तें. हांव कितें करूं. म्हाज्या सायडीन हांवें सगळें लीफ करून दवरलां. अदर सायड लीफ करना फायदो कितें. थिंगासर येते आहा पळय ते थिंगा भरल्या पळय ते सगळे थिंगासर, ते कित्याक करना. आतां पंचायत बीं दितेली जुलयाच्या म्हयन्यान, ती कोणाक मागीर दी. फुडें जुनाच्या म्हयन्यान दी. आनी हें सद्याक कोण उदक भायर घालतलो. वर्षा आश्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. देश पावण्यार फुटबॉल फुडें सरपाक जाय जाल्यार खेळ मंत्रीपद बऱ्या मनशा कडेन दिवप गरजेचें आशिल्ल्याचें चर्चिल ब्रदर्साचो मुखेली चर्चील आलेमांव सांगता. सावदी, जपान ह्या देशांनी फुटबॉल गेमीक आपणायले, आपल्या खेळगड्यांक तयार केले आनी आयज हे देश वर्ल्ड कपांत खेळटात. भारतूय हे करपाक शकता, फक्त गरज आसा ती ह्या मळार काम करपाची. खेळ मंत्रालय बऱ्या मनशाच्या हातीन गेलें जाल्यार आमच्या देशांत फुटबॉलाची उदरगत जातली अशें चर्चिलाचें म्हणणें. आयकात तो कितें म्हणटा तें. इंडियेचें ऑल इंडिया फुटबॉल बोर्ड आहा, थिंगा एक बरो प्रेसिडेंट येवपा जायो. आनी ते प्रेसिडेंटी मरे सारको फुटबॉल म्हणटा कितें सजमो जायो कळ्ळें. आनी ते प्रेसिडेंटीक हो सरकारानूय सपोर्ट करपा जाय भरपूर पयशांचो. आतां आज मरे इंडियेक तूं चल जायत इंडियेकू फुडचे स्टेटी वच फुटबॉल रोखता सगळ्यांचे. तूं केरला वच, महाराष्ट्रा वच, दिल्ली वच, गोवा यो, खंय यो, फुटबॉल आमी रोखता. फुटबॉल म्हणटा आमचे कडेन सगळ्यां कडेन आहा, पूण आमगे फुटबॉल मुखार व्हरपाक आमकां सरकारा सपोर्ट आसना. समजलां न्हू. आतां तूं चोय जापानीज पयले फुटबॉलान आहले, तेणी फुटबॉल पळोवन ते आज वर्ल्ड कपाक गेले. सावदी अरेबिया सारखे फुटबॉल आहा ते आज वर्ल्ड कपाक गेले. ती कॅमरॉन म्हणटी धाकली स्टेट ते गेले वर्ल्ड कपाक. आज इंडिया म्हणटा सारकें हायस्ट फर्स्ट नेशन, फर्स्ट पॉप्युलेशन सारकें. सेकंड चायना जालें आतां. आमी फर्स्ट जाले पॉप्युलेशन. आनी आमगे इंडियेक हो सारको फुटबॉल हे केल्यार रोखता, पूण तेका एक मरे सपोर्ट जाय बरो. आनी हो हें हांवें एक पाटी लास्ट जो पड हे आहलो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हेका सरकाराक सेंट्रलाक तेका सांगलो हांवें हे भाशेन तूं कर म्हणून. कोणेय गेला कितें आसता तेका खूब पयशे आतां आमगे तरी वर्ल्ड कपाक गेम वयता न्हू, क्वॉलिफाय जाता न्हू इंडियेची, कितें जावपा जाय. 13 ते 17 वर्सांचो भुरगो
13 ते 17 वर्सां भुरगो निमाण 23 वर्सां भुरगो 17 ते 23 13 17 23 हितून मदें मरे एक सिलेक्शन करपाचें आख्या इंडियेक वचपाचें सगळ्या गांवांनी आनी सिलेक्शन करपाचें तेगे हायट तेगे बिल्ड तो कितको हेडा तें चोवपा जाय एक पयलीं 100 जाण भुरगे सिलेक्ट करपा जाय 100 जाणां कळ्ळें आनी 2 कोच हाडपा जाय एक फॉरेनर आनी एक इंडियेचो आनी तांकां 5 वर्सां कॅम्पान दवरपा जाय स्कॉल थिंगाच आतां तितून कितें करपा जाय 30 जाणां भायर उडयले एक वर्साक बरण्याचें उडयले अशें करून 30 जाण काळे आनी निमाणे 30 जाणां दवरपाचे आनी निमाण 30 जाणां म्हणटकच हितून मदें सिलेक्शन करपाचें आनी तांकां क्वॉलिफाय धाडपाचें ते तरी क्वॉलिफाय जालें आमगेलें नांव चेंज करता. सगळ्याच मनशाच्या जिणेंत देवान सूख दिलां अशें ना. कांय जाणांचे जगपा खातीर आनी हेरांक जगोवपा खातीर जिणेच्या निमणे मेरेन संघर्श चालू आसता. ह्याच संघर्शाची एका जाणटेची काणी आयज आमी तुमकां दाखयतले. पळयात गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट. ही शिरदोणची सत्यवती काणकोणकार. फाटली खंय 25 वर्सां जालीं ती पणजे भोंवन गांवठी भाजी केळी आनी हेर फळ फळावळ विकता. तिची पिराय 70 वर्सां. तिच्या फाटीक बाग आयल्या. तिचो एक चलो आसा मात तो दुयेंत आशिल्ल्यान हातरुणार पडला. चल्याची 2 भुरगीं आसात. आपल्या नातरां खातीर ही 70 वर्सां पिरायेची सत्यवती हे अशे घश्टे काडटा. शिरदोना आणि तू काम करता तर आता आणि कितें कितें घेवन येता तर तू ओके आणि तुमचे गावठी हा कोण गावठी घेवन भोंवता गावठी आणि घरान कोण ना तर काम करपी हा हा ओके आणि तूच आता भुरग्यांक पळयता तर हा ती काय करना तुका आता कितली वर्सां 70 ओके आता सध्या कितें कितें आहा तर तुजे कडेन सोंपले दर दिसा येता तू ओके चलोन भोंवता हा चलोन भोंवता ओके ओके कशें चोडो तुजो आतां काम करना हय हा मागीर तेन्नाच्यान आतां तूं कितली वर्सां जाली अशें करता आतां तूं इतली जाणटी जाली तरी तुका पोसचें पडटा भुरग्यांक आणि सरकारान मेन कितें असं हा ते येता फक्त आणि हे तू करता कितली भुरगीं आहा तर ती स्कुलान वयता आणि आख्खे पणजेन चलोन भोंवता तुझे नाव कितें म्हटलें सत्यवती कितें हा शिड्डोनची तू शिड्डोनची नता अशे हे सत्यवतीक सरकारान कायद्याच्या चौकटी भायर वचून आनी आमी लोकांनी आमचे कडेन शक्य तितलो सगळो आदार करपाची गरज आसा. कारण आपल्या 2 नातरां खातीर पिरायेच्या 70 वर्सांय सत्यवतीचो सुरू आशिल्लो हो संघर्श. तशेंच कितलोय वायट वेळ आयलो तरी कश्टान आनी स्वाभिमानान जीण कशी जगप हो व्हड संदेश सत्यवती आमकां सगल्यांक दिता.
गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. काणकोणात 2027 वेगळे राजकारण दिश्टी पडटले म्हणून काणकोणच्या क्षत्रिय मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांची शिटकावणी. फुडले वेंचणुकेत भाजपान क्षत्रिय मराठा समाजाच्या फुडाऱ्याक उमेदवारी दिवची म्हणून आता मागणी जाता. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेचे पडबिंब आता सावनूच गोंयान दिसपाक लागला. काणकोणा भितर फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेत जर भाजपान क्षत्रिय मराठा समाजाच्या फुडाऱ्याक उमेदवारी दिली ना जाल्यार वेगळो विचार करतले म्हणून थेट शिटकावणी. गावडोगरीचे सरपंच धिल्लन देसाय हांणी हे विधान केला. जाल्यार आमी आमचो समाज एक करपा फुडाकार करतलो आनी आमी त्यांच्या विरुद्ध आमी काम करपा खातीर फुडाकार घेतलो. बीजेपीक बरे आमच्या समाजाचे बरे कॅन्डिडेट आहाय. एट प्रेझेंट सध्या 4% आसती आसा. रमा आसा, धीरज आसा, शंभा आसा. सोड हांव धरनाका, हांव सुद्दां हांव म्हणना, पण बरे समाज आमचे लिडर आसून आमच्या समाजाचो जो केन्ना विचार जायना फक्त आमी दुसऱ्या खातीरच काम करपाचें का आमकांय समाजा खातीर आमगेल्या समाजा खातीर आमी फुडें येवपा खातीर आमकां तिकीट मेळपा खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय. ह्या खेपेक जर आमच्या समाजाच्या विचार केलो ना बीजेपीन किंवा काँग्रेसीन जाल्यार आमचो समाज जो 5,000 समज जेव्हा वोटिंग आहा न्ही 75% एक जालें जाल्यार गोंय काणकोणचें राजकारण हें कशें करपा जाय आमचे कडेन आसतलें. पूण सरपंच तुमगेली कोमूलदादी खातीर तुमगेले पॅनल उरता, देवस्थानाची खातीर तुमगे पॅनल उरता, पूण इलेक्शना टायमार तुमी एक जावंक शकताले काय कितें? 70% तरी हांव एक करतलो, हांव फुडाकार घेतलो आनी हांव फुडाकार घेवन काणकोणाक बदल करतलो ना एक तर तिकीट आमच्या समाजाक दिवची पडटली. आपण बीजेपी तिकीट मागता तुम्ही? बीजेपीची मागता, थोडे जाण काँग्रेसीक आहाय, काँग्रेसीची बी मागू दी. आपण 2 देसाय समाजा कॅन्डिडेट जाता ना एक खंयची दी. बीजेपी चड आमी बीजेपी लोक आसा, बीजेपी मागता. बीजेपीचे जर तिकीट मेळना जायत आमी फुडें विचार करतले आनी आमी समाज एक करपा खातीर आमी सध्या आमची भितर मिटींग चलता. 1971 सावन तुमच्या देसाय कम्युनिटीचे एकूय आमदार जावपाक पावला म्हणजे तिकीट दिवपाचो 2071 जरी आमदार जाला जाल्यार तुमगेलो 2027 आमदार जातले तुमी ध्येय दवरता. जर तिकीट मेळना जायत तेजेर आमी फुडें पुरेपूर विचार करतले आनी काणकोणाक जी आमची जवळ जवळ 5,000 वोटिंग आहा न्ही 80 ते 70% देसाय एक करपाचें काम हांव करतलो. काम चालू आसा तुमचें? भितर काम चालू आहा. आमी सगळ्यांनी उलोवण चालू आसा. लोकांक दिसता जायत आमी थोडे जाण म्हणटा खंय पैसा फेको तमाशा देखो. पयसो फेकपा आनी तमाशे देखपाचो हो टायम न्ही. आमी कोणा फुड्यान झुकना आनी पयशा फुड्यान तर आमी झुकची ना. तमाशा देखो 27 पळया. काणकोणा भितर सध्या रमेश तवडकरांचें वर्चस्व आसा. हे मतदारसंघात एसटी लोकसंख्या चड आशिल्ल्यान एसटीच्याच फुडाऱ्याचे थंय प्राबल्य दिसता. मदले वेळार संजय बांदेकार आणि उपरांत विजय पै खोत हांणी थंय बाजी मारिल्ली. मात पैंगीण आणि काणकोण हे 2 मतदारसंघ एकठांय येत एकूच काणकोण मतदारसंघ अस्तित्वात आयिल्ले सावन फकत एकदा इजिदोर फर्नांडीसाचो अपवाद सोडलो जाल्यार काणकोणकारांनी रमेश तवडकाराकूच कौल दिल्लो दिश्टी पडटा. मात काणकोणात 2027ची वेंचणूक वेगळी नांदी थारता काय हाची जाप काळूच दितलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फार्मागुडी वाठारात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे डिजिटल संग्रहालय उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. केंद्र सरकारान ह्या संग्रहालया खातीर वट्ट 97.46 कोटी रुपया आनी गोंय सरकारान वट्ट 28 कोटी रुपयांची निधी मंजूर केल्या अशी माहिती मंत्री खंवटे हांणी दिली. ह्या 125.59 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे काम 2026 मेरेन पुराय जातले. हो प्रकल्प गोंय पर्यटन खात्यातलो एक प्रतिष्ठीत प्रकल्प आसतलो. सुमार 29,212 चौखण मीटर जमीन संपादीत केल्या अशें तांणी सांगलें. आज इम्पॉर्टंट आसा की आमी वी आर व्हेरी प्राऊड टुडे टू अनाउन्स द प्रोजेक्ट ऑफ आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम एट फार्मागुडी फोंडा. ही एखादी कितलीशीच वर्सां वेगळे वेगळे सरकार आयले पूण एखादी छत्रपती शिवाजी महाराजाची काणी ज्या तरेन ताजो वारसो ताची काणी ज्या तरेन फुडल्या जनरेशनाक वचपाक जाय आशिल्ली, मोटिवेट जावपाक जाय आशिल्ली, युथाक फुडें काडपाक जाय आशिल्ले, ज्या तरेन जाय आशिल्ली ती म्हाका दिसता आतां आमी ह्या 3 वर्सांत डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन विचार मांडून पर्यटन खात्यांतल्यान वी हॅव स्टार्टेड वेरियस इनिशिएटिव्स. हे करपाक आमी जेन्ना सगळो प्रपोजल एकठांय केलो आनी सेंटरा कडेन गेले तेन्ना आमकां जी स्कीम तांची आशिल्ली स्पेशल असिस्टन्स टू स्टेट्स फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट SCI त्या स्किमीच्या अंडर आमी एप्लाय केले आनी त्या स्किमीच्या अंडर जवळ जवळ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 125.59 crores. तातूंतले 97.46 crores has been sanctioned by Government of India and 28.13 crores by the Government of Goa.
हो आता 2 फेजीन जातलो. पयर कॅबिनेट अप्रुव्हल जाली is basically starting of the whole work, which is the tender which was put was for 64 crores 91 lakhs 34,151, which includes 18% GST. वो अप्रुव्हल घेऊन आम्ही ताजे जितले सिव्हिल कामां आसा फर्स्ट फेजान आणि डेव्हलपमेंट कामां आसा दिस विल बी टेकन अप. हो जो प्रोजेक्ट आम्ही हाडटा विल बी अ बिग बूस्ट टू द कल्चरल टुरिझम, promoting ourselves as far as Goa is concerned and Goa beyond beaches. आणि छत्रपतीची आमची काणी फुडल्या जनरेशनाक वचची, युवांक कळची आणि ताजे कनेक्शन गोंयाक करचे हे म्हाका दिसता व्हड प्रमाणात आमकां सगळ्यांक हेल्प जातलो टू बूस्ट टुरिझम. एज वी टॉक अबाउट आयकॉनिक प्रोजेक्ट्स, दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट आयकॉनिक प्रोजेक्ट्स दॅट गोवा विल हॅव. जवळ जवळ 8 ते 10 महिन्यान वी हॅव बीन ट्रायंग टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट. तो मार्च ते एप्रिल 2024 पर्यंत हो आमचो विचार आसा हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून परत लोकार्पण करपाक. इनॉग्रेशनाची डेट जी आसा मुख्यमंत्री सांगतले त्या प्रमाणे इनॉग्रेशन करून आमी हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरतले. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न